हांचे पेनाची कारणां कितें आनी हे कशा पद्दतीन तुमी म्हणजे हाची चडशे आमकां आतां सद्या पयलीं आमकां कारणां सांगात. ओके दोतोर, तुम्ही जसे सांगले की स्पायन जो असता हो आमचे फाटीकडलो पार्ट, मान काबार जाता ते माकड हाड पर्यंत, टेल बोन जी म्हणटात आमी, ही सगळी स्पायन येता. हातूंत सर्वायकल पार्ट येता जो माने फाटल्यान आसता, छाती फाटल्यान आसता तो थोरॅसिक, भेणा फाटल्यान आसता तो लंबर, आनी माकड हाडा कडलो इल्लो पार्ट आसता. सो जेन्ना हे सगळे इतले डिटेल्डान वतात आमी, हाजी कॉजीस दोन तरेन जावन येतात. एक इनडायरेक्ट कॉज आनी एक डायरेक्ट कॉज. डायरेक्ट कॉज जेन्ना म्हणटात आमी, ते मणी भितर स्पायना भितर कितें प्रॉब्लम आसपाक जाय. हो मसलाचो प्रॉब्लम आसूं शकता, जंय मसल स्प्रेन जाता, मसलात गांठ आयिल्ली आसता ते. दुसरें म्हळ्यार वर्टिब्रा, हाडान प्रॉब्लम आसपाक शकता, हाडान फ्रॅक्चर जावपाक शकता. कॅन्सरा लागून थोडे मेटास्टेसीस कॅन्सर फाटी कडेन पावतात, ताजे लागून दूख येवपाक शकता, ही एक. दुसरें म्हळ्यार स्पायनल कॉर्ड आनी नर्व्जा कडेन कितें प्रॉब्लम आसपाक शकता. हातूंतले मोस्ट कॉमन कॉज जर आमी पळयले तर स्लीप डिस्क ही नंबर 1 कॉज जावन येता. हे जाले डायरेक्ट कॉज. इनडायरेक्ट कॉज जेन्ना आमी म्हणटा की स्पायनात प्रॉब्लम ना, बट ओबेसिटी लागून, प्रेग्नन्सी लागून फाटीचेर पेज येता, सो दॅट इज द इनडायरेक्ट कॉज. तशेंच आमी आजकाल खूब भुरगीं पळयल्यात जिमान वतात, सामान उबारपाक सोदतात, हेवी वेट उबारतात, इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ लिफ्टिंग, इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ युज्ड, इन ability to lift a heavy object can give rise to pain. तशेंच लॅपटॉपाचेर काम करतात, मोबायलाचेर शिक्षण जाता ह्या दिसांनी, सो बेंडिंग आनी पॉस्चरल इश्यूज कॅन ऑल्सो गिव रायज टू दॅट पेन. सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट कॉजीस ऑफ पेन.